आता आम्ही असा श्रीराम आणि हांगा आमच्या वांगडा कांय वोटर्स आसात. तीन पार्टी आतां रावल्या इलेक्शनाक, लोकसभा इलेक्शनाक. पार्टी आहा त्यो. सो तुमचें कितें म्हणणें हाचेर? वतून बीजेपी येवपाची शक्यताय आहा. अशें हय. पार्टी आरजीपी बी. ना ती हांव सांगूंक शकना ती. हय ते सापड कोण ना न्हू तिका. हय ताका लागून सांगता. हय आनी कित्याक म्हणटा तुमी बीजेपी येतली अशें दिसता? रिजन ते बीजेपी आहा न्हू हिंगासर गोंयान भायर लोगून बीजेपी आहा न्हू. हय ताका लागून सांगता. हय डेव्हलप केला हे दिसता ते बीजेपीन केल्लें दिसता न्हू. हे आतां जे पूल विकास हे सगळे सुविधा बीजेपीन हाडली. कॅन्डिडेट तुमी पळयना पूण तुमी पार्टी म्हणून. आमी मोदी सरकार म्हणून पळयता. आमकां मोदी सरकार जाय. कित्याक तेणें इतलें सुद्दां केल्लें आहात न्हू ते असले आनी खंयचीच पार्टीन करूंक ना. बरें न्हू. फुडें आनी 1-5 वर्सां जिवन आनीक डेव्हलप जातलें कितें सुदारणा जातली कितें तेंची. त्या खातीर बीजेपी मोदी सरकार जाय. पार्टी कसली पूण बीजेपी सरकार म्हणजे मोदी सरकार. आतां तुमकां कितें दिसता लोकसभा इलेक्शन कितें जातलें? बीजेपी येतली बीजेपी 100%. न्यू कित्याक इतलीं वर्सां जालीं काँग्रेसीन कितें केलें तें लोकांक खबर आसा. कितें केलें आनी कितें करूना. पूण बीजेपी येवन इतलें डेव्हलप जाल्यार कित्याक हांव ऑल इंडिया भोंवपी मनीस. कन्याकुमारी ते काश्मीर आख्खे हायवे पळय जाल्यार आनी पळय जाल्यार तेवटेन वचून पळयात इतलें डेव्हलप केल्लें आसा. आमी पयलीं कसले त्रास काडले ते आमी जाणा. तेन्ना नॅरो रोड आसतना कितले फावट सेफ जाला. बीजेपीन केलें तशें कोण करूंक शकना. बीजेपी इज अ ग्रेट पार्टी. बीजेपी पार्टी सुपर. हांव मोदीकूच वोट करतलो 101%. कॅन्डिडेट पोवचो ना हांगा. नेवर. हांव कॅन्डिडेट कोण तो पळोवचो ना. पूण जे कोण पळय बीजेपी पार्टीक वतला ताकाच वोट करतलो 100%. काँग्रेस बीन ना म्हणटा. नेवर. कित्याक आमी पळयलें तें काँग्रेस पार्टी आसतना कितें जाल्लें आनी कितें जालें पळयलें आमी. 500 वर्सां इंतजार केलो राम मंदिराचो. तो ह्या वर्सा कंप्लीट जालो. आनी जेन्ना 500 वर्सांचो इंतजार आसलो हेजो आमचो राम मंदिराचो इशू तो एक काँग्रेसीन 70 सालान कांयच करूंक ना. इतलें काँग्रेसीन सांगलेलें मंदिर वहीं बनाएगा लेकिन तारीख नहीं बताएगा. लेकिन मोदी ने क्या बोला है, मंदिर भी बनाएगा और तारीख भी बताएगा. और 23-24 में कंप्लीट हुआ. 22 को उसका 100%. मोदी शिवाय दुसरो कोणूच ना हांगा. हांगा एकल्या एरियेन म्हणटा तुमी श्रीराम तशें आहा चडशा लोकांच्या मनान नासतले तशें सांगूंक शकना. पूण 100% मोदी बरें करता ताका बरेंच हें न्हू. मोदी सगळ्यांनी बरेंच केलें. मोदी सरकारान पळय जें केलां न्हू तें आनी खंयच्याच गव्हर्मेंटान इतलें करूंक ना. म्हारगायेचो प्रश्न. म्हारगाय आलू वाली हेच्या पयलीं सर्वे केल्ला एवरी 20 years 0 वाडटलो म्हणून. ते पयशे जोडटा लोक पण जोडिना पळय ते लोक म्हणटा आपल्याक म्हारगाय वाडली. काम करूंक सोदना. घरा बसून पयशे मेळटा कितें. आमी हांगा कसले श्रम काडटा त्रास काडटा. कित्याक डेव्हलपमेंटाक भुरग्यांची डेव्हलपमेंट जावंक जाय. आमकां एक सोय सुविधा जावंक जाय म्हणून आमी जोडटा. सो गरज आहा पयशांची गरज आहा. म्हारगाय सरकारान हाडल्यान सगळ्याक पावयला लोकां पर्यंत पावयला. त्यो मोदी सरकारान पावयल्या. स्किमीचो त्यो सद्या गांवांत पावोंक जाय. गांवांत सारक्यो पावना. तितकोच प्रॉब्लेम मेन. गांवांत खंयच्याच पावना सारक्यो. म्हाज्याच म्हणून गांवांत न्हू सगळ्या गांवांत सेम प्रॉब्लेम. ही स्कीम आहा ती मेन पावोंक जाय. कोण दिना ते इजी कोण सांगना. गांवचे सरपंच सांगना कोण सांगना. इजी आहा ते दिवंक जाय. सेंट्रल गव्हर्मेंटची स्कीम. हय सगळे स्किमी कसल्यो गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमी आहा ते दिवंक जाय. पण ओग आहा तिंकाच मेळटा. बाकीच्यांक कोणाक मेळटा. आतां तीन पार्टी आहा. तुमकां कितें दिसता? पार्टी म्हणजे कितें आहा आतां बीजेपीन सगळे हायवे केल्ली आसा. तो ते जे कोणी कॅन्डिडेट आहा न्हू तो कोण आतां केल्लें आसा काम ताका आता आम्ही पावले सहा नांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्याकडे काय वोटर्स आसात. लोकसभा इलेक्शन आसात. 3 पार्टी रावल्यात. एरियन अशें व्ह्यूज कितें आसता?
आमचो वीस सर कितें पळय आमी सद्या म्हाका 50 आनी 7 वर्सां जालीं आजून म्हाका कोणें नोकरी दिवना हांव बेकार मागीर घर कोणा चलता तें हांव जाणा पूण पार्टीचेर विस्वास कोणाचेर दवरना म्हाजो वीश आतां हांव करतलो आनी पयलीं सद्दां म्हाजी फकत काँग्रेस पयलीं लागून आनी काँग्रेसी बरोबर कोणाकूच मानना आनी कोणाचोच पार्टीचो हांवें आजून एक पयसो घेवना आनी तांचे उपकार मागोंक गेलोलो म्हाका कोणेंच हेल्प करूंक ना पार्टी आहा पूण आरजी आहा पूण बरी पूण करूंक चिंता पूण ताका फुडें सरपाक कोणाचोच आदार ना एकलो जाता न्हू सांतांद्रेचो विरेश बोरकार तेजे आमचेर कांय उलोवंक जायना कित्याक तो एकलो पडटा फुडें सरपा आहा पूण ताका आनी कोणी जाय आसले मेंबर पूण फुडें तो वयर सरतलो पोगो बील तोच वयर काडटलो